माझें नांव राजेश फळदेसाय। हांव कुमारजुव्यां गांवांत येयल्लो। हेंचे थोडे रोडाचे कितें आमी सोशल वर्क करता आनी म्हाका खूब उमेद की सोशल वर्क करपाची, कितें तरी करून दाखोवपाची म्हणून हांव गांवांत येयल्लो। ते एक रोडाचे प्रॉब्लेम आसलो तो आमचो सॉल्व जालो। दुसरे कोणा गरिबांक जॉब नासलेलो तोय आमी आतां केले। विदीन 15 दिसां भितर तांकां जॉब दिवपाची हांवें एक हे उखल्लेली आहा जिम्मेदारी, ती हांव करतलो। तशेंच कोणा थोडे टॉयलेटी नासलेले तांकां टॉयलेटी बांदपाचे आमी आतां तेंय घेतलां। आतां हे सगळे आमी सगळे लोकांक लागून करता आनी सगळे लोक आपले क्वेश्चन आपले करून घेवपाक तयार आसा। लोककार्या खातीर तुवें रस्ते केले, रस्ते करपाचे आसोना जाली, कोणाची जॉब करपाची आसोना। बरोबर। त्या बरोबर शिक्षणा खातीर तुमी हांगा शिक्षणा खातीरय आमी फुडाकार घेतला। जेचे शिक्षणाक कोण MD जावपाचें आनी कितें कोणाची इच्छा आहा तांकां आमी सांगलां जे तुमचे कडेन कितें घडना तें आमी करून तुमकां दिता। कितें तुमकां कितें कितें जाय तितलें आमकां सांगपाचें तेंय आमी तेंचे रोखडेच मार्गिले। तशेंच आमी आतां एक तुमकां जाणा लायसन काडपाक 6,000 रुपया पडटा एकट्याक, ती आमी लायसन सगळ्यांक फ्री काडून दिता। जे कोणा कडेन घडना लायसन काडपाक तांकां सगळ्यांक फ्री। लायसन करपा खातीर कोणाक संपर्क साधपाक आमी हांगा दिला संपर्क, तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा आनी हांगाच तेंच्या गांवानूच तो 2-2 गाडयो दवरलेल्यो आनी तेजेर आमी संपर्क खातीर कोणा कडेन वचपाचें। तेणी दत्तराज म्हणून आसा मार्शलान, दत्तराज चौडणकर तेजे कडेन वचपाचो आनी विकास फाटक तेंचे कडेन वचपाचो। तेंची हेल्पलायन आसा, तेंची हेल्पलायन आमी नंबर तांकां दिले, आमी ऑलरेडी तांकां नंबर दिल्ले आसा। आतां डिक्लेअर केला लोकांक कळटलें ना 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 तेंचे नंबर आमी दिल्ले आसा आनी तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट ते सगळे हातीन लायसन मेळटले ड्रायव्हिंग शिकोवन। फक्त तेंच्यांनी आपल्यान भर घेवपाची, कितें आमी करतले। आजून तांकां कितें मदत जाय काय विचारल्यान ही फक्त आमकां एक समाज सेवा करपाक एक हे देवान आमकां धाडला, आमी करीत रावतले ही समाज सेवा। हांव कुमारजुव्यां गांवांत येयल्लो। हे सगळे लोक सगळे हांवें हेंचे विचारले तांकां कशें कितें जालें काय म्हणून। ते म्हणले आमी भाजी पालो जे शेताचे कितें लायता ते आमदार येयले, मंत्री येयले, कितली वर्सांच जाली तेंचें कसलेंच काम जालें ना। तांकां एवरी इयर तांकां लुकसाणच हें जाता, लुकसाणच जाता की तेंचे दुकर येवन हे सगळे भाजी पालो खावन वयता आनी जितली मेहनत करता ती सगळी व्यर्थ वयता तेंची। म्हणून तेंच्यांनी म्हाका पयर सांगलें 2 दीस पयलीं की आमचे 2.5 किलोमिटराक आमी सगळे सर्वे केली। 2.5 किलोमिटराक असले आमी पोल मारता आनी विथ ताका हेजे लोखणाचे नेट मारता आनी जवळ जवळ आमी 2.5 किलोमिटर तांकां हें सगळें कवर करून दिता हे आमच्या गांवच्या भावांक। आनी तशेंच हांकां सगळ्यांक कोणाक टॉयलेटीच ना पळय, सगळे आपआपले विचार मांडूंक लागले। पण तांकां आमी फाल्यांच्यान टॉयलेटी स्टार्ट करता तांकां बांदून दिवं। जवळ जवळ 15 टॉयलेटी आहा, 20-50 जावंक शकता। पण आमी सगळे सहकार्य करून तेंचे टॉयलेटी जाता तितले बेगीन बांदून दितले। सगळे ST भाव आमचे सगळे आमचे ST भाव आसा आनी हे सगळ्यांची कामां हांव पूर्ण करतलो आनी फटाफट हेंची जाता इतली कामां आनीकय कितें आसलें हांव हेंकां करून दितलो। आनी कितें जॉबाचें आहा तेंय हांव तांकां करून दितलो आनी कितें शाळेचें आहा तें हांवें तांकां ऑलरेडी करून दिवपाचें हें दिल्लें आसा तें म्हाजें अर्जंट जातलें काम। जातकीर संडास बांदलेले आसा, टॉयलेट आमची 10-15 जाणां टॉयलेट ना आमच्या गांवांत। ते आमची बाई राजेश फळदेसायन बांदून दिता सांगले। तेजे कडेन हांव कळकळेची विनंती करता की बेगीन काम चालू करचें।